आज जर गोविंद ह्या जाग्याचेर पाविल्लो आसत जाल्यार तातूंत विष्णू वाघाचो वाटो आसा अशें हांव वेळाचेर म्हणत। आनीक अकस्मात आमकां दूख जाता की असो एक व्यक्ती एक आमचो भुरगो गोंयचो इतले कवळे वयाचेर गेले म्हणून आमकां दूख जाता। म्हाका दिसता गोंयाक ताजी अजुनूय गरज आशिल्ली, बट दैव सुयोगान ते आदी ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेले आसा। विधानसभेच्या आमच्या सगळ्या वांगड्यांच्या वतीन तशेंच आमच्या सांखळी मतदारसंघाच्या वतीन त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभो हीच देवाचरणी प्रार्थना। असले जाल्यार आमचे डिपार्टमेंट एनआरए डिपार्टमेंटान जर हांव कमिशनर म्हणून आहा आतां ऑलरेडी आमचो OSD एंथनी कडेन उलयला आनी सांगला की वॉट एवर असिस्टन्स रिक्वायर्ड फॉर विष्णू सूर्या वाघ म्हणजे तेजे बॉडी हाडपाक लागून दॅट वी विल गिव 100% असिस्टन्स आमचे कडल्यान आनी ऑलरेडी आमी मुवमेंट चालू केला। आय ऑर्डर माय OSD टोल्ड हिम दॅट यू टेक केअर। शीघ्र कवी एखादी कविता जाय विष्णूच्या म्हणल्या बरोबर ताणें ती कविता तयार करप, भाजपाच्यो अनेक प्रचाराच्यो कविता विष्णून तयार करप अशें एक ताचें चित्र, अशें एक ताचें व्यक्तिमत्व। आणि विष्णून आमच्या भरपूर साहित्य सेवा केल्ली आसा, आमच्या गोंयच्या सगळ्या समाजा भितर ताणें व्हडलें योगदानय दिल्लें आसा। विष्णू वाघांना कसलं आले मरण ते देहातून जरी नसले तरी त्यांच्या कविता, त्यांचं नाटक, त्यांची व्यंगचित्र, त्यांचं वक्तृत्व या सगळ्यामधून जेव्हा जेव्हा आपण त्यांच्या साहित्याकडे जाऊ तेव्हा विष्णू वाघ आपल्या मनात असलेल्या आपल्या आढळते। गोवा मराठी अकादमीच्या वतीनं मी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो। आमकां 120 वर्सां वयर आमकां कोणा दवरलें ना संवसारांत, पूण जेन्ना आमकां देवानीक धाडलें जें कोणें कितें बरें वस्त केल्या ती सदां लोक बरें मानता। सो हांव मागतां विष्णू वाघान एक बरो लिडर आमकां उणी जालो।